नमस्कार. आम्ही आज सध्या कोलवळे फ्लायओव्हरच्या पोंदा ते सेंट्रल जेल आहा थंय तुम्ही फाटल्यान पळोवंक शकता. ते फ्लायओव्हरच्या पोंदार एक लायटीचे पॅनल आसा. ह्या पॅनलांतल्यान एक अंडरग्रावंड लायटीचो केबल पास जाल्लो आसा आनी हो रस्तो सदांच बिजी आसता आनी हांगाच्यान ती वायर पास जाल्ली आसा. पावस पडला म्हणून थंय रस्त्यार उदक भरिल्लें आसा आनी ती वायर आसा पळय लायटीची तेजें कोटींग गेल्लें आसा आनी सगळ्यो वायरी भायर आहात आनी पावसान त्यो केबल भिजिल्लो आहा. तो सदांच हांगा हो रस्तो बिजी आसता आनी आतां समज हांगा समज कितें इन्सिडंट जालो पण हांगा पास जातना समज ताका करंट बी लागलो बाय मिस्टेक आनी जी लायटीची वायरी आहा ती समज लिकेज समज जाली जाल्यार काय रिस्पॉन्सिबल कोण आसतलो. ह्या प्रकरणाचेर CWC आनी स्पेशली इलेक्ट्रीक डिपार्टमेंटान दुर्लक्ष केल्लें आसा. जितल्या बेगीन हो प्रॉब्लम आसा तो सॉल्व करचो अशी मागणी. नमस्कार गोंयकारांनो, हांव तुमचो सलमान खान, आम आदमी पक्षाचो. आयज आमचे जे अंडरग्रावंड केबलिंग वर्क्स आसा ताजेर थोडेशे इम्पॉर्टंट जे पॉयंट्स आसा ते तुमचे फुडें हाडपाची आयज हांवें प्रयत्न केल्ले आसा. हो आमचो गोवा इलेक्ट्रीक डिपार्टमेंटचो टेंडरचो डॉक्युमेंट आसा, तेंचो एनेक्शा आसा. हे हांवें म्हाका कितें जाय हे हाडूंक ना. हे गव्हर्मेंटान इन्स्ट्रक्शन्स कितें दिल्ले आसा कॉन्ट्रॅक्टराक काम करपाचे ताजे संदर्भात थोडी वस्तू तुमचे फुडें हाडल्या. पॉयंट नंबर 1, अर्थिंग ऑफ द RMU. आता हो जो फाटी तुमकां दिसता हो RMU आसा, रिंग मेन युनिट. 11,000 वोल्टची कॅपॅसिटी आसता तेजी. हो इतलो पावरफूल आसा की जर तेजे कुशीक कोण मनीस जर ऑपरेटर आसा आनी ताजेन कितें फॉल्ट जाली तर ताका प्रोटेक्ट करपाक बिचोली जे जाल्ले एक लायनमॅना कडेन कितें घडलें ते तशें खंयच्याय मनशा कडेन घडूं शकता. हे गव्हर्मेंटाचे इन्स्ट्रक्शन्स हांव तुमकां सांगता. द RMU आउटडोर मेटल क्लेड स्विच गियर लोड ब्रेक आयसोलेटर MS channel angle etc. shall be equipped with an earth bus securely fixed along with base of the RMU. The size of the copper should be 105 square mm or GI strip of 75 mm into 12 mm thickness. म्हणजे तो सांगता की 75 mm चो GI पट्टी तेका प्रोटेक्ट करपाक हो गव्हर्मेंटाचे क्लियर इन्स्ट्रक्शन्स आशिल्ले ते वायलेट केल्ले गेल्या आनी तेका जी लायला पट्टी ती पातळ 25 mm पट्टी दिल्ली आसा. टेंडर डॉक्युमेंट जे सांगता तेजे विरुद्ध तुम्ही वचून तेका कित्याक तुम्ही कमीची पट्टी घातली. सगळ्यांत पयली फर्स्ट प्रश्न तो. सेकंड, सगळ्यात व्हडलो प्रश्न, जेन्ना गोवा इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट टेंडर काडटा तेतून टेंडराचे जे मेक आसा तो स्पेसिफाय केल्लो घेता. हो पेपर टेंडराचोच पार्ट. तेतून बरयल्लें आसा पावर केबल विथ ISI मार्क, मेक शूड बी पॉलिकॅप, टॉरेंट, युनिवर्सल, KEI और गुप्ता. आनी हांगा आमकां जे केबल हांगा अंडरग्रावंड दिल्ले आसा म्हाजे कडेन फोटोग्राफ्स आसा ते डायनॅमीक कंपनीचे. डायनॅमीक ही कंपनी राजस्थानाची आनी हांगा खंयच तेजो उल्लेख ना. तर तुम्ही जर टेंडरान मेन्शन केला एप्रूव मेक तर तुम्ही तो कित्याक वापरूंक ना. प्रश्न नंबर 2 की इतलो व्हडलो धोका आमचे गोंयचे जनते वांगडा कित्याक जाला. फाल्यां जर तो केबल फेल जालो तर आमी ते इतके पयशे खर्च करून जे आमी तांकां सांगला की बाबा आमकां पॉलिकॅप जाय तर तेंच्यांनी ते दांडापुरी केबल आमकां हाडून दिला. तो कोण जबाबदार तेजो. लेईंग हो प्रोसिजर आसा LT केबल अंडरग्रावंड लेईंगचो. थोडे दीस पयलीं तुमी न्यूजार पळयला की एक काफ आसा तो गायचो हे जो आसता काफ तो शॉक लागून मेलो जमनीचे अंडरग्रावंड केबलाक लागून. कित्याक मेलो तो, कित्याक मेलो आसतलो तो. ही डेप्थ स्पेसिफाय केल्ली आसा आमचे केबलाची ती आसा 1 मीटर. LT केबलाची 1 मीटर आनी HT केबलाची 1.2 मीटर. ते हेंच्यांनी 5 इंचाचेर खणून घातलेले आसा, फक्त 5 इंचाचेर. आनी ते केबल जर डॅमेज जालो आनी उदका कडेन तुमचो संपर्क जालो तुमकां इलेक्ट्रिकल शॉक येतलो.
हो पॉयंट नंबर 3. तेजे उपरांत हांगा प्रोसिजरान पळया रेती वापरूंक जाय हो केबलाचे पोना आनी वयर आनी तेजे वयर तुमी हांगा पळयता हे आसा ब्रिक्स. तो ब्रिक्स आसता जर JCB कोणी वापरता ओके केबलाक हानी पावपाची प्रयत्न करता तर तो तेका प्रिवेंट करतलो. ते सुद्दां हांगा मिसींग आसा. रेंव हांकां केन्ना मेळ्ळी जेन्ना रेंव बॅन आशिल्ली तर. आनी हांगा हे ब्रिक्स कित्याक घालूंक ना तर टेंडरान हांगा बरयल्लें आसा की एक्सकवेशन ऑफ केबल फॉर 1 मीटर 0.9 मीटर डेप्थ ही जेन्ना टेंडरान पेपरान मागलेलें आसा तर तुमी कित्याक तेका वयर खणून घातले आनी पयशे 900 mm चे पयशे तुमी घेतले, रेंवेचे पयशे घेतले, तुमी विटाचे पयशे घेतले पूण तें काम तुमचें हांगा जाल्लें ना. पॉयंट नंबर 4 केबल रूट मार्कर. हो मार्कर आसता दाखोवपाक की 11,000 वोल्टाचो केबल हांगा आसा प्रस्तूत आसा आनी तेजे मार्कर जे आसता 1 मिटरचे आसता. 600 mm सकयल आसता, 400 mm वयर दिसपाक आसता. असो कित्याक आसता मार्कराक कोणें जर हालयलो शिमिटीचो तो बरयल्लो आसता HT केबल हियर तो फक्त हेंच्यांनी शिमीट घालून इतकोसो तेजे वयर दवरलेलो आसा. हांव डिमांड करतात म्हाजे डिमांड्स आसा टू द चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत, हॉनरेबल चीफ मिनिस्टर, टू आवर हॉनरेबल पावर मिनिस्टर, टू आवर अदर इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंटल स्टाफ की हेजेर एक इन्क्वायरी जावची आनी आमचे विजिलन्स डिपार्टमेंट जे आसा तेंच्यांनी प्रत्यक्ष हांगा येवन हे पळोवचें की हांगा टेंडरा विपरीत कितें काम जाल्लें आसा. दुसरी आनी 5वी आनी इम्पॉर्टंट गजाल तो फिडर पिलर या म्हाज्या हो फिडर पिलर 415 वोल्ट आसता. फाल्यां नितीक्षा ओपूण दुसरो मनीस येवन हाका जर टच करता हांगा अर्थिंगूच गायब आसा. अर्थिंगूच दिल्ली ना हांगा खंयच ना. हेंच्यांनी टर्मिनेशन करून चार्ज करपाची तयारी जाली आनी हेतून जर लायन फॉल्ट जालें न्ही हांव हेका धरता हो भुरगो खंयचो येवन धरता थंयच काबार जाता. दुसरी 6वी आनी इम्पॉर्टंट गजाल अर्थिंग जे केला तेका कोळसो आनी मीठ लागता. ते कोळसो आनी मीठ तेंच्यांनी घालूंकूच ना. जाय जाल्यार तुमी प्रत्यक्ष चॅक करा, खणा आनी भायर काडून पळया फक्त पायप आसतलो. ह्या तुमच्या असल्या कामांनी तेका परफेक्ट व्हॅल्यू गावतली ओम्साची. ओम्स व्हॅल्यू जे म्हणटा 0.3 to 0.1 तरी आसूंक जाय तेका. ती काय गावतली तेका. हे सगळे इम्पॉर्टंट आसता ह्युमन लायफाक. तुमी पयशे जोडटले, तुमचे बॉल्सां भरतली पूण आमचे हे लोक त्रासान पडटले. हाजेर हांव गव्हर्मेंटा कडेन व्हायट पेपर मागता आनी हेजेर विजिलन्स बसोवची, इन्क्वायरी बसोवची आनी हे जे काम दिल्लें आसा पयलीं म्हणजे आमचे गोंयचो वेंडर तुमी सशक्त कित्याक करूंक ना. राजस्थानासून हाडपाची गरज कित्याक पडली. अशी कितें परिस्थिती येयली तेजे फुडें की गोंयचो वेंडर आपल्या गोंयान रावन आपल्या लोकांक काम दिवपाक पावलो ना. हे गोंयची रिक्वायरमेंट आमची, हे गोंयचे फिडर आमचे गोंयकारांचे यूथ आसा तेका आमी सशक्त करूंक जाय आशिल्ले. ते जालें ना. तर हो म्हाजो एक इम्पॉर्टंट प्रश्न आसा की अशें कितें आसा जे आमचे गोंयचे वेंडर अनकम्फर्टेबल जाले तुमचे वांगडा काम करपा खातीर आनी राजस्थानासून तुमकां हाडचें पडलें इतलें बारीकशें काम करपा खातीर. हे एक इम्पॉर्टंट केस आहा. आतां पळोवंक गेल्यार व्हेरी तुमकां आतां समजोवंक गेल्यार 2-3 केस आहा हेच्या. एक तर पॉलिटिकल अवेरनेस आहा, दुसरें आहा अवेरनेस ऑफ पोटेन्शियल हजार्ड, तिसरें आहा ह्युमन लायफ एट रिस्क आनी खुबशे टेंडरान जे हे आसता पळय प्रोसिजर्स देर इज अ वायोलेशन ऑफ प्रोसिजर्स. सो ऑल दीस पॉयंट्स वी आर डायरेक्टली डायरेक्टिंग इट टुवर्ड्स वी एज अ पब्लीक. वी आर एक्चुअली आमी जे पब्लीक आहा पळय ते आमी एक्चुअली ओपोजींग इट ऑन अ पॉयंट ऑफ अवेरनेस. म्हणजे एक आसता न्हू पब्लीक अवेरनेस आसता तितून कितें जाता की आमची जी रुलींग गव्हर्मेंट आहा आनी ऑपोजिशन आहा तांकां दोगांकूय एक तराचो मॅसेज आसता की बाबा तांकां कांय गोश्टी खबर नासता ती आमी हायलायट केल्ले. आनी आतां सलमानान जे हायलायट केला इट्स ऑन अ टेक्निकल ग्रावंड. खुबशे अशे गोश्टी आहा ते आमकांय खबर नासले पण ते आतां कळटा की दीस पॉयंट्स ते हे केल्ले पळय एक पॉलिटिकल अवेरनेस व्हेरी इम्पॉर्टंट फॉर अ सोसायटी टू ग्रो अप अँड टू कीप इन चॅक आवर गव्हर्मेंट इन पावर.
सेकंडली डेमोक्रेसी म्हणटा पळय डेमोक्रेसीन कितें आहा एक पार्ट ऑपोजिशनूय आहा आनी ऑपोजिशन का एक पावर दिल्लो आहा कॉन्स्टिट्युशनान की दे हॅव टू फायट and they have to see that the running government is in check or not. So my direction is towards both of them, leader of opposition and also to our CM. दोगांकूय even power ministry. कित्याक कांय गोष्टी आहा which is directly related to human life. So this is very important point. दुसरो कितें म्हणटा की केन्ना गव्हर्मेंट चलता पळय ते एक पांयार चलना न्हू ताका 2 टायर जाय ऑपोजिशनूय जाय आनी रुलिंगूय जाय. सो and the opposition is what? Government in waiting. A government in ruling, a government in waiting. So both has to show the responsibility over here. आणि हे जे पॉइंट्स आयडेंटिफाय केला हे कितें म्हणटा ते पोटेन्शियल हजार्ड्स ह्युमन रिस्क एट लायफ आनी टेंडरिंग प्रोसेस. सी आय थिंक एज सलमान हॅज टोल्ड that we need some sort of intervene of vigilance and try to clear the points and at the same time make it more safe for the people of this country, people of this state. So this is my earnest request की आमी हे कामा फुडें लोकांचोय सपोर्ट लोकांनी चिंतोंक जाय कित्याक जाता केसी मागीर पण हेणी जे पॉयंट उबार केला पळय तो प्रोएक्टीव पॉयंट आहा. फाल्यां आमकां रडपाची गरज ना रडचे पयलींच आमी कितें तरी उबे आहा. रडोन कितें करतले रात दीस रडोन जातलें कितें. तर म्हाजें म्हणणें कितें आहा कोणाकूच आमी हिंगा क्रिटिसायज करिना आमी कोणाकूच हे करिना पण वी वॉन्ट आवर आन्सर्स आवर क्वेश्चन्स टू बी आन्सर्ड एंड वी वॉन्ट दॅट people should be happy that our government and our opposition are playing their viable role in the benefit of the people. स्टुडंटा खातीर सौरव शिरोडकार.